जय सच्चिदानंद. तुमका खबर असतली हालीच बायणा बिचाचेर स्वामीजींच्या नेतृत्वान स्वामीजींच्या आशीर्वादान कार्यक्रम केल्लो आणि तितून कितले यूथ सहभागी जाल्ले आणि बरे कार्य स्वामींचे ऑल ओव्हर वर्ल्ड जगभर पसरलेले आसा. स्वामींचे अनुयायी जगभर आसा आणि स्वामीजींचे कार्य जे पळोवन भारत सरकारान सुद्धा जे स्पिरिच्युअल गोष्टीक गोव्याचे एकमात्र स्वामीजी आमचे तेका स्पिरिच्युअल गोष्टीक लागून पद्मश्री अवॉर्ड दिल्लो आसा भारत सरकारान. असे कार्य जे एप्रिसिएट सेंट्रल गव्हर्नमेंटान केला, स्टेट गव्हर्नमेंटूय करता आणि सगळे जनता स्वामींच्या बरोबर आसा. आणि असे कार्य चलता तेन्ना हे दोन कवडीचे जेंका किंमत ना, तांकां ज्ञान ना, धर्माचे कसलेंच ज्ञान ना, तांकां जे बाकीच्यो गोष्टी तुमी करता, समाजान तुमी आपले एक्टिविस्ट म्हणटा आणि बरें कार्य तेंचे कडेन एक दिसाना. असे लोक हांगा ह्या भागांतलो तो शंकर पोळजी म्हणटा पळय, तेणेन तशेंच कमेंट्स पास केला सोशल मिडियाचेर आणि ह्या कार्या बद्दल तो उलयता, स्वामीजी बद्दल उलयता तो. तेन्ना हे आमचे भक्तगण सगळ्यांचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्ले आसा आणि ताका लागून काल कंप्लेंट हांगा दिल्ली आसा मार्मुगांव पुलीस स्टेशनाचेर की ताका बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचे, ही सगळ्यांची मागणी आसा. आणि हे लोक आहा पळय आमी कितें म्हणटा, तुमी तुमचे एक्टिविटीज आहा ते तुमी इलिगल डेव्हलपमेंट आसूं जावं निसर्गाच्या विरुद्ध कितें काम करता तेजेर उलयता, तुमी अभ्यास करता, मान्य आमकां सगळ्यांक. म्हणून तुम्ही धर्माच्या क्षेत्रानूय भितर घुसपाक लागले. जे पॉलिटिक्स तुम्ही करप्ट मनीस आहा पळय ते धर्माच्या गोष्टी तुम्ही करपाक लागले. केन्ना तुम्ही धर्म शिक्षण घेतलेलें आसा? कसले वेद शिकल्या तुम्ही, जावं संस्कृत शिकल्या तुम्ही, खंयचे पुराणाचो अभ्यास केला तुम्ही? जरा तर ते कळोंक जाय न्हू. उठलं सुटलं तुम्ही जे एक्टिविस्ट आहात जे पयशे दिवन सगळ्यांना लाचार तुम्ही मनीस पयशे घेता, हेजे कडल्यान तेजे विरुद्ध उलयता, ह्या पॉलिटिशियना कडेन पयशे घेता, दुसऱ्या पॉलिटिशियना उलयता. हे असले मनीस तर तुम्ही डायरेक्ट धर्माचेर उलोवंक लागले तेन्ना लोक ओगी रावचे ना. लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आहात आणि हांव विनंती करता पुलीस इन्स्पेक्टर हांगा मुरगांवचो आहा तेणे बेगींतल्या बेगीन तेजे FIR लॉन्च करून ताका अरेस्ट करचो. थँक्यू. जय सचिदानंद. आम्ही आज हांगा मुरगांव पुलीस स्टेशनाचेर हांगा सगळे मुरगांव तालुक्याचे सगळे आमी भक्तगण सगळे स्वामीचे हांगा जमिल्ले आसा. जमिल्ले इतले आहा की राती आमी हांगा येवन आमी रातच्या 11 हांगा येवन आमी एक कंप्लेंट आमी एक FIR दिल्या आणि ती कितें जालां म्हणून ह्या राती आमकां PI मेळूना. आतां PIक आमी विचारूंक गेले आनी ती कितें जालां तेजेर आनी तेतून जो पोळजी म्हणटा तो जो हांगा मुरगांवान जो रावता तेणी हेजेर जे भाश्य केला, जे पोएम जी कितें बरयता तो ते आमचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्लेले आहा. पण सगळ्यांकूच आमकां सगळ्या गुरुबंधूंक आमकां सामकें लागलेलें आहा की धर्माचेर तुमी अशें करूं नाका. अशी एक आमची आमी खरेंच गुरुमावली आमची इतले धर्मा खातीर हें करता की आमकांच खातीर करना की जगा खातीर सगळ्यां खातीर हें करता. इतलें करता आसतना सुद्दां हे अशे थोडे मोजकेच लोक असे लाचार कशे सारके कितें तरी ते पयशे दिता तांकां आनी कोण कितें दुसऱ्या धर्माचे हांकां पयशे मेळटा काय कितें म्हाका काय खबर ना. नाजाल्यार कितें अशें करता आपल्या तो स्वता हिंदू जावन तो असो हिंदूच्या हेजेरच अशें करप हें आनी योग्य न्हू सारकें. हें आमकां सगळें आमकां सारकें लागलेलें आहा सारकें. ताका लागून आमी हांगा काल आमी FIR दिल्या आनी तेज्या आयज आमी सगळे जाणां परतून हांगा जमले की कितें जालां तेजें ताका तुमी अरेस्ट करून तुमी हाडपाचें. कळ्ळें. ताका लागून आमी आयज हांगा मुरगांवचे सगळे लोक हांगा भक्तगण आमचे सगळे हांगा जमलेले. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. काल आमी बायणा बिचार आमचो गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल एकदम बरे रितीन केलो आणि हे पळय हे नालायक आहा पळय न्हू, हे दोग जाण आहा, दोगांच्या नांवान अशी देवाची नांवां आसा. एक रामा म्हणून आणि एक तो कोण शंकर म्हणून. नांवां देवाची पुळींच्यो करण्यो आहा त्यो नालायकांच्यो. अरे मेल्यानो, कित्याक ते साधू संतांचे बी तुम्ही श्राप घेता? हे तुम्ही तुमच्या भुरगे बाळांक करून दवरता. आमची जी नारी शक्ती आहा पळय न्हू, आमचे जर स्वामीक आनी आमच्या धर्मा बद्दल जर तुम्ही कितें आरते परते उलयत न्हू, आमी तुमकां केन्ना सोडची ना. जय सच्चिदानंद. सचिदानंद.